सुशी आयल्या दोनिया मोसो तुझी मागू कामुका आतो तुझा सोमेस्ताची दोन पागोय कोरोस आमची आतो तुझा सोमेस्ताची दोन पागोय कोरोस आमची तुझी सुशी आयल्या दोनिया मोगो तुका मोयमा आरुका tu odor de vatuci Some stam cercat lutici Tu odor de vatuci Some stam cercat lutici सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव दिता आयचे मिसाचे भेटेंत आमी खालतीपणी मागुया फामली सगल्या बरेपणा पासत देवाक दिनवासता आनी मीस भेटयता एग्नेस फेर्नांडीस तांच्या जिविता पासत आनी आमच्याय खासगी मागण्या पासत आज आमी मिसाचे भेटेंत खालतीपणी मागुया सगळीं बराबर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या इश्टानो आयच्या नोवेनाचो विशय बागेवन जुजे वजान जेजूच्या उदार मनान पाटलाव केलो ताचे पाडावणी आमी सोडुया जो कोण म्हजी सेवा करता ताणें आपल्याकूच पाट करची आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें ह्या उतरांनी जेजू आमकां सांगता आमी न्हयच उतरांनी पूण आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान जेजूचो पाटलाव करूंक दाखोवची गरज आसा जेजू सारकी आमी जेन्ना काकलुटीन बोडलोलीं दुसऱ्या तें हुस्को दाखयतलीं जावन देव बिरांतेन जियेता तेन्ना की आमी दिसा दीस पोट्टी ताचो उदार मनान पाटलाव करता जिवितांत आमचेच बोडाचेर पतयोन न्हय सगलीं बराबर हांव पातकी सर पळयता देवाक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध हे पासत बेगीन सदां सांगवार मारयेक सगळ्या दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पळयता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन Sonia kakutko Sonia kakutko Krista kakutko Krista kakutko Sonia kakutko Sonia kakutko प्रार्थुया देवा तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सान जोजे वाजाचे देखीन आनी मोन्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमा पर्यान परजळायली तुझ्या चाकरान तुजें दैवीक उतर परगटलोलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोलें तुझे पोरचेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर आमच्या सोम्या
तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक Amen. साम्योलाच्या पुस्तका वेलें वाचप. बेजमीचे कुळयेंत कीश नांवाचो एक मनीस आसलो. तो आबिएलाचो पूत, आबिएल झेरोराचो, झेरोर बेकोराताचो, बेकोरात आफियाचो, आनी आफिया जेमिनीचो पूत. कीश नीज बेजमिलो आनी गिरेस्त मनीस आसलो. ताका सावलू नांवाचो एक पूत आसलो. रुपान सोबीत आनी लांबायेन उंच. सगल्या इस्रायलितां मदें ताचेवून सोबीत आनी कोणूच नासलो. आनी हेर सोगलीं उंचायेन ताच्या बुजांक मात पावतालीं. किशाची सावलूच्या बापायची थोडीं स्त्री गाडवां सांडलोलीं. देखून किशान सावलूक म्हणलें, म्हज्या पुता तुजे बरोबर एका चाकराक घेवन वच आनी स्त्री गाडवाची सोद कर. एफ्रायमाचे दोंगर उतरून ते शालिसाच्या गांवांत पावले. पूण ती तांकां मेळूंक नात. उपरांत शालिमाच्या गांवांत ते गेले, पूण थंयसरूय ती मेळ्ळी नात. मागीर बेजमीच्या गांवांत गेले आनी थंय बी ती तांकां सांपडूंक नात. एक येवन म्हणलें, ऋषी खंय रावता तें तुमी म्हाका सांगशात. साम्योलान सावलूक जबाब दिलो, हांवूच तो. म्हजे मुखार एक सुपुल्लो दोंगर आसा. थंय वच आनी आज तूं म्हजे बरोबर जेवतलोय आनी फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरा वचूंक दितलो आनी तुज्या काळजांत आसा तें तुका उक्तें करतलो. साम्योलान तेलाची एक शिंसली घेतली आनी ती सावलूचे तकलेर ओतून ताचो उमाव घेतलो आनी म्हणलें, पळय, सर्वेस्परान तुका आपले इस्रायल पोरजेचो राजा कसो मागला. तूं सर्वेस्पराचे पोरजेचेर राजवटकी चलयतलो आनी तिका भोंवतणच्या दुस्मानाच्या हातांतली निवारतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जोयतान कितलो म्हूण तो संतोषभरीत जाता. ताच्या काळजाचे ओंत्रेक तुवें बागयल्याय. ताणें केल्ल्या मागण्यांक तुवें ना म्हणलें नाय. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. उत्तम वरदानां घेवन तूं ताका मेळूंक आयलोय. निर्बेळ भांगाराचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालोय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जोयतान ताका व्हडतो मान मेळ्ळो. दोबाज्यान आनी मोहिमेन तुवें ताका भरलोय. सदांकाल ताचेर तुजो आशिर्वाद देंवयताय. तुज्या दर्शनाचेर संतोशान तुका संतोषभरीत करताय. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया.
Solvespora, sui, sui, solvespora. Solvespora, sui, sui, solvespora. Solvespora, sui, sui, solvespora. Solvespora, solvespora, sui, sui. गरिबांक बरी खबर दिवंक कोयद्यांक सुटका पोरगो दिवंक सोर्वेस्पोरान म्हाका धाडला. Solvespora, sui, sui, solvespora. Solvespora, sui, sui, solvespora. Solvespora, sui, sui, solvespora. Solvespora, solvespora, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्को पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसू दुसरी दर्याचे वेळेर गेलो आनी सगलो लोक ताचे सोरशें आयलो आनी ताणें तांकां शिकोवन दिली. फुडें चलून वेतना मांडवीर बसलोल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें फारिजियो पक्षांच्या 2 शास्त्रांनी ताच्या शेसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजू तांकां म्हणटा, बरीं आसात तांकां न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय पूण पातक्यांक आपोवंक आयला. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोच्या मोगाल बाबा भयणो, कोविड हें दुयेंस आयल्यार गेल्यार 3-4 वर्सां जालीं आनी मनीस एकदम भियेल्लो दुबाव ना. पूण कितें मनीस करी तुमी जाणात? त्या दिसांनी मनीस जावं टीव्हीचेर जावं पत्रांचेर वाचून आयकून एकदम भियेल्लीं. कोविडाचो आंकडो आसा म्हणजे कितलीं जाण मेल्यांत, कसलें दुयेंस येवचें आसा, कसलें दुयेंस तें हाचेर नियाळ करीत आसलीं. बोगोर बोगोर मनीस कितलीं जाण मेल्यांत, कसलें दुयेंस हाचेर चड नियाळ घालतालीं. म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो, केन्ना तरी आमी चिंतलां आज हांव व तुमी कित्याक जिवी आसा पळय ती. Have we any time reflected why me or you are alive today? देवान म्हाका आज कित्याक साल्वार केला? देवान आमकां कित्याक दवरल्यान? केन्ना आमी हो विचार केला काय? मनीस सोंपल्यान दुबाव ना, जायते जाण सोंपून गेल्यान, पूण देवान आमकां कित्याक दवरल्यान? तुमच्या लागीं जबाब आसा काय म्हजे मोगाल बाबा भयणो? देवान आमकां दवरल्यान ताचो पाटलाव करूंक, जेजूचो पाटलाव करूंक. देखून आयचो सेवाधर्म आमकां जोण एकल्याक आपयता. जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक सोदता जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, खुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो, जेजू 2 वस्तू आमकां करूंक आपयता. म्हणजे कितें? तूं तर म्हजो पाटलाव करूंक सोदता जाल्यार 2 वस्तू गरजेच्यो. पयलें जावन आसा आपणाकूच पाट करप, टू डिनाय युअर सेल्फ. आनी दुसरें जावन आसा तुजो खुरीस घे, टेक अप युअर क्रॉस. आपणाकूच पाट करप म्हणजे कितें म्हज्या मोगाल बाबा भयणो? मनीस आजकाल कितें करता? मनीस संवसाराचे वस्तूंचो अदीक आनी अदीक मोग करता. मनीस संवसाराचे वस्तूक एकदम घेवन आसा, गोट घेवन आसा, सोडूंक जायना आनी सोडलें जाल्यार ताका रडूंक येता. हे भाशेन म्हजे मोगाल बाबा भयणो, मनीस वस्तूचे आशेन बुडलेलो आसा आनी ही आस जी म्हाका आसा, तुमकां आसा, ती काडून उडोवंक जेजू म्हणटा आपणाकूच पाट करात. डिनाय युअर सेल्फ. सगलें तुमच्या जिवितांत आसा, तुमी तें घेवंक सोदतात, आपणावंक सोदतात, तें सगलें सोडून दियात. म्हजो पाटलाव करूंक सोदता जाल्यार
आनी दुसरें जावन आसा खुरीस घेयात. कसलो खुरीस? अ क्रॉस ऑफ सफरींग, अ क्रॉस ऑफ पेन, अ क्रॉस ऑफ सॉरो, अ क्रॉस ऑफ एंग्विश. म्हज्या मोगाल भाव भयणो, जेजूचो खुरीस घेवंक कितलें सोंपें आसूंक ना. तो खुरीस घेतना ताका जायते वळवळे आसले, जायते कोस्ट आसले, सगळ्याचे मनशाचे प्रश्न आसले. तो घेवन तो काल्वा दोंगरात चडलो. जेजू आज म्हाका आनी तुमकां सांगूंक सोदता, तुमचो खुरीस घेयात म्हणजे तुमच्या जिवितांत तरेतरेचे प्रश्न आसात, तरेतरेचे कोस्ट आसात. जावं आमचे मायेच्या जिवितांत, जावं पायच्या जिवितांत, भुरग्यांच्या जिवितांत, जावं आमचे फॅमिलींत. हे सगळे कोस्ट, दूख, वळवळे आमी एकठांय करून जेजूच्या फाटल्यान आमी वचूंक जाय. कित्याक मातेवाच्या 11व्या आवेस्वरान आमकां सांगलां, जेजू म्हणटा म्हजेशी यात. जी कोण ओज्याच्या भारान आसतात, जी कोण चेपल्यान, जी कोण कश्टवतात, म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. खरेंच म्हज्या मोगाल बाबा भयणो, आज तुमी हांगा सगळीं एकठांय जाल्यात. सांज जोजे वाजाक आमी नोमान करूंक ताका आर्गां दिवं. केन्नाच विसरचें न्हय. नेवर फॉरगेट आवर सेंट जोसेफ वाज. कित्याक ताणें बरें केलें. जेजूच्या मोगा पासत तो जायतो झुजलो, जायतो लासलो आनी खेरीतपणी ताणें आपलें आख्खें जिवीत जेजूच्या हातांत सोडलें. जें कितें जेजून सांगलें म्हजो पाटला करात, ह्या उतराची ताणें अदीक आनी अदीक नियाळ केलो. आपणाकूच ताणें पाट केली. जें कितें ताजे लागीं आसलें तें सगळें सोडून दिवन जेजूच्या जिवितांत तो मिसळ जालो. काय बरो सांत आमचे गोंयचे पवित्र सभेंत आमी दिनवासुया, आपणावया. जें सांत जुजे वाजान आपल्या जिवितांत केलें तशेंच आमी करूंक आमी प्रयत्न करुया. जायना न्हू पूण जाता ते भाशेन ताची देख घेवन जेजूच्या जिवितांत आमी मिसळ जावया. तर मोच्या मोगाल बाबा भयणो, जरी तर हांव व तुमी जेजूची पाटलाव जावंक सोदता जाल्यार एक गरजेचें, जिविताची नवसोनी आमी करुया. लेट अस ट्रान्सफॉर्म आवर सेल्फ, लेट अस चेंज आवर सेल्फ. म्हणजे आयच्या शिववर्तमानांत आमी मातेवाची खबर आमी आयकुल्या. लोक ताका दुसरेच वाटेन पळयतालो. ही वॉज अ टॅक्स कलेक्टर. लोक ताका वायट नदरेन पळयतालो, समाजान ताका भरायल्लो. पूण जेजू कितें करता? सगळें जाणां जावनूय जेजू ह्या वायटवी मनशाक विचून काडटा आनी आपलो पाटलावदार करता. आज देवा मुखार आमी सगळीं पातकी जावन आसात, जावं मातेवा भाशेन, जावं दुसऱ्या वायटवी मनशा भाशेन. आज जेजू आमकांय उलो करता, नांवान आमकां आपयता, ये म्हजे पाटल्यान ये, तुजें सगळें सोडून दी, खुरीस घे आनी म्हजो चाकरी कर, म्हजी सेवा कर. तर आज हे मिसाचे भेटेन भाग घेतना देवाची कृपा, देवाचें बळ आमी मागुया. सगळीं आमी एका मनान आनी एका काळजान जेजूचो पाटला करून आमचें जिवीत फळादी करूंक फावो तो आदार, बळ हे भेटेन मागुया. आमेन. सगळीं आमी उबी रावया. आमची तयार केल्ली मागणी तशेंच आमची खासगी मागणी देवाच्या हातांत आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या खासगी आनी दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान जेजूची कुशी वळखूंक आनी तीच आपल्या बऱ्या जिवितांतल्यान जिवूंक उदार मनान बापाचो पाटलाव तांणी करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचें राजकारण चलयतल्या मनशांनी आपल्या परजेचे उस्के आपले करूंक आनी हे तरेन जेजू दाखयता ते दिशेन आपलीं पावलां मारून आपली खुशी न्हय पूण बापाक मानता तसलें जिवीत जिवंक फावो तो आदार आनी कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जेजू आमकां जण एकल्याक नांवान वळखता, आमचो जण एकल्याचो तो मोग करता
आनी आयज तो आमकां आपलो पाटलाव करून आपले गोवाय जावंक आपयता. तो जेजूच्या मोगान आनी वाडूंक ताचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक आनी हे तरेन ताचे नीज पाटलादार आमी जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जायतीं भावां भयणां जिवितांत वेगवेगळ्या प्रश्नांक फुडो करतात. ह्या वेळार तांणी आशा सोडिना जावं, पूण जेजून जे परी आपल्या कोश्टांक फुडो केलो आनी तांचेर जैत मेळून घेतलें, तेच परी आमी ताचो पाटलाव करूंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज दियोसिजीच्या मिशनार धर्मा मदें संवादाच्या वावरा पासत आनी बागयोन जुजे वाजाची इश्ट इश्टिणी ह्या वावरा पासत प्रार्थाव तेन्ना आयज मिसा भेटेन वांटो घेतल्या कालांगूट आनी आल्दोना वारादांतल्या भावा भयणी पासत मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मोगाळ बापा, तूं जावन आसाय आमचो गवली आनी आमी तुज्यो मोगाळ शेळयो. पळय बापा, आज तुज्यो शेळयो पयस तावन हे जाग्यार पवित्र जाग्यार आयिल्लीं आसात. ह्या सगळ्या शेळयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जायतो मोग आनी मोयपास दाखयतात. तुजो पाटलाव करूंक, तुजी सेवा करूंक तीं तयार आसात. दोनया तूंच तांकां राख आनी सांबाळ. तांच्या जिवितांत जायतें आसा, जायतें सांगचें आसा, जायतें मागचें आसा. तांचें एक एक मागणें, एक एक इंतेसांव तूं आयकून घे बापा, आनी तांचें जिवीत फळादीक कर म्हूण तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया उड्या आनी सोऱ्या बोरी. उड्या आनी सोऱ्या बोरी तुका बापा निरोन तोरी. आमकां दिता जेजू बोरी. आमकां दिता जेजू बोरी. बापा आमची किरकोळ दानां जेजूचे मास रोगोत जावं दी. सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजू सदांच चिंतून राव दी. मोच्या मोगाल बाबा भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सर पळयता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. एक उपकार मागता. कोणाची गाडी GA07F 3075 लायट ऑन आसा, मातशें पळोवचें. भोव मोगाळ बापा, सान जोजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानांक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कोणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां स्वर्गेचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता
आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सर काली आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो जोजे वाज ह्या तुज्या भोगताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Sorgani संसार बोल्या तुझ्यात वैभवान उसर्गी तुका सोय सोय उसर्गी तुका सोय सोय Sotvesporace navi eta Sotvesporace navi eta Taka soy soy Taka soy soy Utsorgituka soy soy Utsorgituka soy soy बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशें पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार ताचो गट परगो तुया Sumia Jesu ani hondo gatao Ani he kaos title pietao Title pauti tu wojbowany sor Ami dusze moron porgotao बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वांची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांचेस्को आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी कार्डिनल फेरांव आमच्या गवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावां भणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पळसोळेत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन धर्मदुतां आनी सोर कालीं तुका मानवल्यांत ते सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर मोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोच्या मोगाल बाबा भयणो, आमी कितलीं पातकी जावं कसल्याय अदृश्टांक आमी सांपडोंक जेजू आमचो आज मेरेन मोग करीत आसा. तुमची नांवां घेवन जेजू आपयता आपल्या आंगणान काम करपाक. जेजू आपयता आपल्या जिवितान मिसळ जावपाक. तर आज आमी तयार जावया. मोचे फाटल्यान ये म्हूण म्हाका तुमकां जोण एकल्याक आपयता. ह्याच मनान ताची चाकरी करूंक ताचे खरें फाटलावदार जावंक जेजूचो नीज मोग करूंक ह्या मागण्यांतल्यान फावो तो आदार पळ मागुया. सगलीं बराबर. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पोंदू नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. शांती तुमकां. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिजमाचो संस्कार घेतल्या फकत तांच्यांनी कुमयां घेवंक फुडें सरचें. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शिवूंक फुडें सरतना
गीत गावया सुम्या जेजू ये ये. Jesu ye आमच्या काळजात रावूगे आमच्या काळजात रावूगे सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूगे आमच्या काळजात रावूगे बापा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मुरीस जालो हसनाक तुझे येसोड जाले आमचे मोदे बिराड तुझे सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूगे आमच्या काळजात रावूगे सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूगे आमच्या काळजात रावूगे सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूगे आमच्या काळजात रावूगे सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूगे आमच्या काळजात रावूगे सोयबान खातो जालोय साकरा रुपान दिश्टी पडलो आमची पातकां काडून उडयताय शांती तुजी आमकां वाटाय सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूगे आमच्या काळजात रावूगे सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूगे आमच्या काळजात रावूगे सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूगे आमच्या काळजात रावूगे सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूगे आमच्या काळजात रावूगे बापा सारकी आमकां करता बाबूय तुजी आमी सगळीं दिरान आयल्या तुजी सुशी सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूगे आमच्या काळजात रावूगे सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूगे आमच्या काळजात रावूगे प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा सांत जोजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवं नवें बळ आनी नवी उमेद
आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आनी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. मातशे बसूया. आज आमचे मदीं येवन ही मिसाची भेट भेटयलेल्या आनी देवाचें उतर उर्बेन परगटलेल्या खातीर आमी फादर गॅब्रियल फेर्नांदीस आका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो सुबाम आशिर्वाद आनी बेसांवां ताचेर आनी ताच्या मुडियारपणांचेर मागता. तुळश्यो कळोवण्यो ह्या नोवेनाच्या दिसांनी फाल्यां आयतार जाल्ल्यान आमची मिसां 5, 6:15, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस. पूण ह्या 9:15च्या मिसार फाल्यां आमी केरीत भाशेन जाणट्यां आनी पिडेस्तां खातीर मागतल्या. तुमची पिडेस्त आसात जाल्यार तांकां तुमी हाडची आनी हांगा फुडें बसोवची. पूण कोण बेश्टीच कोणूच भितर सरो नाकात, कित्याक पिडेस्तांची आमी तांकां पिडेस्तांची मागणी लायतल्या. पिडेस्तांची मागणी लावंक कायदो आसा. तो मनीस खरेंच पिडेस्त आसूंक जाय. जायते फावटी कोणूय येता आनी म्हणटा फादर म्हजे तकलेक तेल लाय, म्हज्या बुजाक तेल लाय. ते भाशेन कोण पिडेस्त आसात तांणी मातशें फाटल्यान बसचें. पूण खरेंच ओसोक्त आनी पिडेस्त आसात तांकां फुडें बसोवचें. फुडें आसात तांकांच आमी तेल लायतल्या. पूण मागणें सगल्यांचेर कोत्तल्या म्हणटच मातशें हे मोतीन दरचें. तें मीस सोंपल्या उपरांत 9:15 तुमकां पेज मेवतली आमच्या कॅन्टिना लागीं. सांजे 4 आनीक एक रोमारीचें मीस आनी 6 इंग्लेजींतल्यान मीस. सोमारा दीस आमची मिसां 6, 7:30, 9:15 रोमारीचें मीस, सांजे 4 रोमारीचें मीस आनी 6 इंग्लेजींतल्यान मीस. सोडावेर फाल्यां आयतार जाल्ल्यान आनीक एक मीस आसा 11:15. हे मीस हिंदी भाशेंतल्यान जातलें. म्हणटच तुमचे मदें कोणूय हिंदी उलोवपी आसात जाल्यार तांकां तुमी गमोवचें. फाल्यां आयतारा दीस 11:15 हिंदी भाशेंतल्यान मीस. परबे दिसाक आमची मिसां हे परी 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. आमच्या बिस्पा बरोबर आनीक 4 बिस्प आसतले. सगळे 5 बिस्प पाद्री बरोबर ही मिसाची भेट भेटयतले. त्या दनपरा 12 वरांचेर मीस ऑरातोरींत, सांजे 4 मीस हांगा पेंडोलांत. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान जातलीं. उपरांत निमाणे मीस 5:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेंतल्यान. तुमकां कुमसार जावंक हांगा सवलती आसात. म्हणटच बरें कुमसार करचें. मिसां दिवंक, उपकार मागणे विनंती बरोवंक आनी तुमची देणगी दिवंक आमच्या स्टॉलान तुमी वेचे. त्या भायर आमचो एक कालतो उलो तुमकां इस्टेज, पेंडॉल आनी फुलां नोवेनाच्या दिसांनी आनी परबे सोमयार कोणूय कितें आपलें फूल ना पाकळी घालून धर्मदान करूंक सोदता जाल्यार तांणी आमच्या स्टॉलांत भेटोवचें, तुमचें दान दिवचें. आमच्या स्टॉलांत बागयोन जुजेवाजाचो वर्सावडीचो कॅलेंडर आसा विक्रेक आनी ताजेर जुजेवाजाच्या जिविताचो आनी ह्या पवित्र जाग्याच्या इतिहासाची बारीक म्हायती आसा. तुमच्यांनी तो घेवं येता. त्या भायर मागण्यांचो जेलो हें पुस्तक तुमी विक्रेक मेवता. फर्स्ट एड सेल आसा. पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, फेरी आनी जुजेवाजाचें कॅन्टीन आसा. कोणाक जरी तर ह्या दिसांनी सांतवारीक भेट दिवची कशी आसा जाल्यार सांतवार उक्ती आसा सकाळचे 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. फाल्यांच्या दिसाक मिसाची वाचपां, सुरवातेची उतरां, बाबार्थ्यांची मागणी करूंक कोणाक कशी आसा जाल्यार सांकिस्तीन सिस्टरीक मेवचें. तुमच्यो वस्तू तुमी सांबाळच्यो. पूण कोणाचेंय कितें सांडलोलें मेवलें जाल्यार आमकां गमोवचें.
आमची सगळी मिसां यूट्यूबाचेर आसात पूण त्या भायर 9:15 आनी 4 दोनी रोमारीची मिसां CCR TV लायव्ह तुमकां दाखयतली. आमचे व्हॉलंटियर्स जे आसात जावं हांगा पेंडॉलांत ओ भायर ओ पार्किंगांत ओदी करून मातशें कितें सांगतात सुचयतात कॉपरेट करचें तांचे लागीं. वाद विवाद करचो न्हय पूण सहकार दिवचो तुमकांय फायद्याचें आनी आमकांय फायद्याचें. देव बरें करूं आनी देवाचो पोट आशिर्वाद आनी सर्गींची बेसांवां आमचेर पडूं. उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पोदा देव बाप पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सान जोजे वाजाची देख घेवन आपणाकूच पाठ करून आपलो खुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक वचून यात. क्रिस्तय शांतीन तुमकां जोण एकल्याक पाठयता. देवाचे उपकार. आतां आमी बागयोन सुजे वाजाचे नव्यानाचे मागणे करतना उपकार मागता तुमी म्हजे बरोबर म्हणचे. मोगाला बापा तुज्या पुताच्या आपल्या दोयालपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी ओपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवकान बागयोन सुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे सुफ्तीन आनी आंकवार मारेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिको मारून पवित्र सोबेक ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोश्तांव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावून गरजां खातीर मागचें. हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा येताना गायन करुया जुजे वाजा आमच्या बावा. आमच्या बाबा विनोद्यान तुजी मोसूद पावय. साक्षी दिव जेसू पाफाक पोसू उर्बे बोल आमकां सागोय. जुसे वाजा आमच्या बाबा तुजी पासो आर्गा मोयमा